आयज हांव कोरगांवां सुकाळवाड्यार येयल्लो आसा. जेन्ना खूब पावस पडलेलो तेन्ना हांगासर सगळीं घरां बुडलेलीं हांगासर आनी ही शेतांय लोकांची बुडोन गेल्लीं त्या टायमार. आनी त्या टायमार आमकां हो व्हाळ क्लीन करूंक मेळोंक ना म्हणून आयज हो हांवें JCB घालून हो व्हाळ सगळो क्लीन केल्लो आसा. ह्या लोकांक खूब त्रास जाता, लोकांक त्रास जाता, शेती लोकांची हें जाता. ती हांगासर स्थानीक आमचो आमदार आसा तेका कितें पडलेलेंच ना लोकांचे. तेका लागून हो हांवें आयज हो सगळो क्लीन करून दिल्लो आसा. फाल्यां हांव येयलो जाल्यार हांव पयलीं हे करून तेंकां व्हाळ हो सगळो करून दितलो. आयलो म्हणजे कितें एक्झॅक्टली कितें तुमी निवडून आयल्या उपरांत फुडें निवडून येयलो जाल्यार हो हांव तेंकां व्हाळ प्रायोरिटी बेसीचेर हय ते करून दितलो हांव. शेतां जी आमची पाणयान जी ह्या जाय बुडात न्हू तेका लागून हे आमच्या उमेशाक पयलीं मी सांगले मातशें येवन मातशें पळया म्हणून आनी नरेश कोरगांवकाराक येवन तेंच्यांनी बघले मागीर सराक म्हटलें प्रवीण आल्लेकर सराक ते येवन बघून मागीर आमचे शेवण्या घालून मातशें एक साफ सबंद हें करून दिल्लें आसा सद्या. तरी आनी मातसो फुडें उरलेलो आहा आतां मागीर करून दितो म्हटलं आमकां. ओके. तर आम्ही- आधी ह्या याच्यामुळे संपूर्ण शेताची नाशाडी मोठ्या प्रमाणात जाता तुमची. हय हय केन्ना पावसाळ्यात जाता खंयची शेतां लायताले तुमी पावसानच हें जाता म्हणजे चड करून पावसान खूब पावसानच चड करून जाता. आणि मागीर गिमान मागीर तेचे उदक तुमता मागीर तुमकां त्रास बी जातालो किंवा पावसांचा त्रास जातालो. गिमान म्हणजे आमचं पाणी मागीर अडकता न्हू मागीर आमकां काय वर्षात आनी काय करतलो काय घालतलो तो करूंक मेळना. ते आतां हिसून साफ जाल्ल्याक आतां आमकां काय तरी करूंक एकंदरीत आयज सरकार जे म्हणटा शेतकऱ्यांक जे मूलभूत सुविधा आहा ते आमी सगळे दितले. शेतकरी हो देशाचो कणो आसा. तशें पयलें जाल्यार शेतकऱ्यांकच चड त्रास जाता. हे जे हो व्हाळ बी आसा, रिवर बी आसा, ही इरिगेशन डिपार्टमेंटाक पडटा प्रायोरिटी. आनी इरिगेशन डिपार्टमेंटाक स्पेशल फंड आसता. त्या फंडाचो उदा ह्या बाबू आजगांवकारान यूज करूंक ना. आनी हांगासर तो पेडण्यान भाशणान हांव पेडणेकाराचो नोकर आनी सेवक आनी हे जे बारीक बारीक जे गोश्टी आसा ते हे साफ करपाचे सुद्दां आमदारान आपल्या फंडांतल्यान करूंक येता. पण तो आपलो फंडय खाता आनी लोकांचेय कमिशन खाता. असल्या मनशाक आयज पेडणेकारांनी कोरगांवकारांनी वोटींग न घालता तेका घरा वचपाची गरज आसा. गावडे चडसून असो संबंध नाला ह्यो जाता आनी तो तेची संबंध तो नाला पुरावल्लो आसलो आनी तो आज आमचे प्रवीण आर्लेकर हेणी हांवें एक थोडेसा काम इतकें केला की माती उचपान दिवचा काम हे केल्लो आसा आनी नंतर ह्यो जो निवडून येयल्या नंतर आमी तो जलसिंचन खात्या मार्फत लवकरात लवकर आमी बांदून दितलो.